पाठ 4 आबोली. घरामुखार आंगण, आंगणामुखार रंगरंगयाळ्या फुलांची बाग. अशी फुलांची बाग आसप ही गोंयची परंपरा. दारांतल्या फुला झाडांमदीं आबोली हे एक म्हत्वाचें फुलझाड. म्हळ्यार सगळ्यांगेर आबोलीचें झाड आसूंकूच जाय. आबोलेच्या फुलांचे जायते प्रकार आसात. जशे रतन आबोली, पिशी आबोली, मोनी आबोली आनी पुर्तुगाली आबोली. ह्या सगळ्या आबोल्यां मदीं रतन आबोली पळयतल्यांचें लक्ष ओडून घेतात. ते तांच्या रंगाक लागून. हो रंग मनाक थाकाय दिता, म्हणजेच ताका पळयतकच बरें दिसता. देखून ह्या फुलांक पळयत रावन दिसता. पिशी आबोली रंगान पिंकशी. हे तरेची आबोली लोक व्हडा प्रमाणांत लायतात आनी खूब ती फुलतात. आबोले फुलाक जरी वास नासलो तरी ह्या फुलांचो वापर धार्मीक, सांस्कृतीक आनी सामाजीक समारंभा वेळार व्हडा प्रमाणांत करतात. आबोली गुंथून तांचे वळेसर झेलो, फाती, आटी, सोर आनी सट करतात. हे जाले तांचे वेगवेगळे प्रकार. परंपरेन हे सगळे करपाक केळीचो दोर वापरतात आनी ताका वावळी अशें म्हणटात. ही वापरल्या ती वावळी न्हय आं, ही सुतली. वावळी म्हळ्यार केळीचो दोर. गुंथपा खातीर सकाळीं तशेंच सांजे वेळा आबोली काडटात. शिगम्या दिसांनी शिगम्या मेळांतले खेळे माथ्याक मुंडासो बांदतात. ताचेर आबोल्यांचे सोर सोडटात. वयर तुरो खोयतात. तालगडी आनी तोणया मेळ सादर करपी गडे हे पळयात आबोल्यांचे गोंड तकलेक बांदतात आनी तालगडी नाचपी हे गडे आबोली फुल्ल्या बाय कडेन चल गे सुने माय कडेन हें वा असले तरेचे गीत म्हणत तालार नाचतात. आबोल्यांचो हार चड करून देवाचे मुर्तीक घालतात. आदल्या काळार शिगम्या दिसांनी मेळ्यांतले खेळे पयलीं असले हार घालताले. आतां मात चडांत चड रंगीत कागदी हार वापरतात. बोकोड्याची पानां आनी झिगी घालून आबोले फुलांच्यो सोबीत फातयो घालतात. बायलो ह्यो फातयो सण समारंभांनी, शुभ कार्यांनी तशेंच उत्सवाच्या वेळार उमेदीन माथ्याक माळटात. ही चित्रांत दिसतात पानां तांकां बोकोड्यो म्हणटात आनी ही लकलकता ती झिगी. बायलो ह्यो फातयो सण समारंभांनी, शुभ कार्यांनी तशेंच उत्सवांच्या वेळार उमेदीन माथ्याक माळटात. घरांत कसली कार्यावळ आसत जाल्यार आबोलेचे फातयेक चड मागणी आसता. सत्तरी तालुक्यांत शिगम्यांक घराघरांत करुल्यांचें पुजन करतात. ह्या वेळार तांकां आबोल्यांच्यो फातयो माळपाची परंपरा आसा. गोंयांतले हिंदू लोक जशे धार्मीक कार्यांत भावार्थान आबोली वापरतात तशेंच क्रिस्तांव भाविकय देवाक आबोली ओंपतात. क्रिस्तांव समाजांत रामाच्या आयतारा तरणे चुडीत आशिर्वाद घालपाक हाडटात. त्या चुडटाच्या तेंगशेर आबोली लावन सजयतात. आबोलेची फुलां निमण्या पासाक तशेंच निमण्या शुक्रारा म्हळ्यार गूड फ्रायडेक जेजूचे आनी आंकवार मारयेचे मुर्तीक ओंपतात. घराघरांनी सायबीण मांयची मुर्ती भितर सरतना तिका आबोल्यांचो झेलो घालपाची चाल आसा. ही पळयात सायबीण मांयची मुर्ती भितर काडटा आनी ताका आबोल्यांचो झेलो घालता. व्हंकलेक सुद्दां घरांत भितर काडटनाय आबोल्यांचो झेलो बांदतात. आबोले फुला वयल्यान लोकांच्या मोगाक लागूनच घडये आदल्या काळार
धुवांक आबोले वा रतन अशी नांवां दवरपाची चाल आशिल्ली. म्हण आमच्या गोंयांत खुबश्या चलयांची नांवां आबोलें वा रतन अशें पळोवंक मेळटा. आज ह्या फुलाक राज्य मान्यताय लेगीत मेळ्ळ्या. आबोलें हें फूल गोंय राज्याचें राज्य फूल जालां. खरेंच कितली सोबीत दिसतात न्हय ही आबोलीं. तुमी बी आबोलेची आटी, फाती, सोर, वळेसर, झेलो करपाक, गुंतपाक शिकात. देव बरें करूं.